नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। सरकारी हॉस्पिटलांच्यो मेंटेनन्साच्यो कंप्लेनी सोडोवंक जीएसआयडीसीन सुरू केले ई सेवा ॲप। 1500ची प्रक्रिया खंय आता कांय सेकंदात। शाळांचे मेंटेनन्साक ॲपाचो वापर। मायनिंग लीज केशीत दिगंबर कामतीची कस्टडी घेवंक एसआयटी मायन्साचे यत्न चालूच। चौकशी करूंक गेल्यार दिगंबर खंय म्हणटा कांयच याद ना, एसआयटीचो दावो। अक्षय पात्राक मिड डे मील कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो विरोध। स्वतंत्र शिक्षण मंत्री नाशिल्ल्यान दुर्लक्ष। अक्षय पात्राक कॉन्ट्रॅक्ट दीत जाल्यार खंय येतले रस्त्यार। पणजे ते वास्को नवी फेरी सर्व्हिस वाटेर। 40 सीटा एसी स्नॅक्सांची व्यवस्था आशिल्ली लक्झरी कॅटामरान फेरी दृष्टी मरीन सुरू करता। ही फेरी थळाव्यांक आनी टुरिस्टांकूय। आदलो आयजीपी गर्गाक लाच केशीत धपको। 5.5 लाखांच्या लाच प्रकरणात मुन्नालाल हलवाईन घाल्ल्या अर्जाड। घाल्लो गर्गाचो हस्तक्षेप अर्ज कोर्टान मारलो भायर। खुरेस मोडपाच्या एका प्रकरणांतल्यान फ्रांसिस परेरा सुट्टा। प्रत्यक्ष साक्षीदार ना, पुलिसांकडेन ना ठोस पुरावे। कस्टडीतली जबानी कोर्टाक चलना। आनी एफसी गोवाचो टेबल टॉपर बंगळुरूक धपको। कोरोचे हॅट्रिक। बंगळुरू आड जैत म्हत्वाचे केल्ल्यो चुको सुदारूंक जाय म्हणटा कोच लोबेरा। बंगळुरूचो कोच रॉका बेजार। सरकारी हॉस्पिटलांचे मेंटेनन्स आनी रिनोव्हेशनाचे काम पळोवपी जीएसआयडीसीन ई सेवा ॲप सुरू केला। हॉस्पिटलाच्या मेंटेनन्साच्यो कंप्लेनी जीएसआयडीसी मेरेन पावसर 15 दीस तरी लागतले। ती प्रक्रिया आता ॲपाक लागून खंय कांय सेकंदा भितर जातली। आता कामां सडसडीत जातली म्हूण जीएसआयडीसीचो उपाध्यक्ष सिद्धार्थ कुंकळेकार उलयलो। ही सेवा शाळांचे मेंटेनन्साकूय खंय लागू जातली। हॉस्पिटलाच्या मेंटेनन्सा विशीं कंप्लेनी जीएसआयडीसी मेरेन पावंकूच खंय 15 दीस वतात। उपरांत ती कामां जावपाची। तो मेरेन पेशंटांची हॉस्पिटल स्टाफाची अडचण जातली। हाचेर उपाय म्हूण जीएसआयडीसीन ही सेवा ॲप सुरू केला। ॲपा वयल्यान कंप्लेन करतकूच कांय सेकंदात जीएसआयडीसी कडेन कंप्लेन पावतली आनी थंयच्यान खंय रोखडीच कामांक हालचाल जातली। आनी ताका लागून एक बरो रिस्पॉन्स दिवचो, कित्याक अजून पर्यंत आमी जे सिस्टम डेव्हलप केल्ली की खंय तरी जीएमसींतल्यान आमकां दोतोर लेटर बरयताले कितेंय जर इश्यू जालो जाल्यार तें लेटर आमकां मेळटालें। तें आमी नंतर आमच्या सब कॉन्ट्रॅक्टरांक दिताले, कॉन्ट्रॅक्टरांक दिताले, ते ताजे सुपरवायझरांक दिताले आनी ते एक्शन जाय म्हणसर जवळ जवळ 15 दीस वताले। कितेंय जर असुविधा निर्माण जाली हॉस्पिटलांत जाल्यार ताजो रिजॉल्व करपाक, ती असुविधा दूर करपाक जवळ जवळ 15 दीस फक्त चालू करपाक लागताले आनी ताज्या नंतर ताजेर काम एक्चुअल कितले दीस म्हणजे 2 दीस एखादे 3 दीस असत हे काम जातालें। पूण ताका लागून लोकांक जवळ जवळ 15 ते 20 दीस गैरसोय जाताली लोकांची। आनी म्हणून आमी एक ठरयलें की जीएसआयडीसीचे एक टॅक्नॉलॉजीचे हेल्प घेवन एक ॲप डेव्हलप करपाचें ई सेवा म्हणून, जाका लागून एक क्लायंट टू जीएसआयडीसी म्हणजे आमचे सगळे हॉस्पिटलांतले दोतोर आनी जीएसआयडीसी हाजे मदीं कसलोच गॅप उरचो न्ही म्हणून। खंय तरी कितेंय जर गोश्ट जर घडली, कसली जर नळ मोडलो, लायट गेली आनी कितेंय जर असुविधा निर्माण जाली मेंटेनन्साच्या पॉयंटाचे वतीन, जाल्यार ते ॲपाच्या थ्रू डायरेक्टली आमकां कम्युनिकेट करपाक मेळटा, जाचे मार्फत एज सून एज द कंप्लेंट इज लॉज्ड आमचो मॅनेजर इनचार्ज ऑफ द हेल्थ सेक्शन जूड कारवालो हाका इमिजिएटली SMS वतली की बाबा आयज गोवा मेडिकल कॉलेजान हो प्रॉब्लम जालो। ताणें विदीन द सेकंड्स ऑफ द कंप्लेंट बींग लॉज्ड ताणें इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेवन ती कन्सर्न इंजिनियराक मार्क करून त्या कन्सर्न इंजिनियरान परत कॉन्ट्रॅक्टराक मार्क करून ते काम करून घेवपाक, हातून म्हाका दिसता फक्त
वरांचो न्ही मिनटाचो फरक आसतलो. इतली फास्ट ही आमी सर्वीस दिवपाक सोदता. हॉस्पिटलां खातीर सुरू केल्ली ई सेवा शाळां खातीरूय लागू जातली. आमच्यो ज्यो सरकारी शाळा आसा जवळ जवळ 800 शाळा गोंयांत आसा. तातूंतल्यो 350 सुमार शाळा GSIDCन गोंयच्या विविध भागांनी एक बऱ्यो करून दवरल्या. अत्यंत व्हॅल्यू फॉर मनी ह्या तत्वाचेर ह्यो शाळा भुरग्यांक शिकपाक लागून 350 अजून पर्यंत जाले. आनी ताजे मेंटेनन्सूय बी आतां सरकारान गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हाजे कडेन सोपयला. आनी ही जी आमची ई सेवा आयज आमी जी हॉस्पिटलाक लागून उक्तायल्या तीच आमी शाळांकय एक्सटेंड करतले. आनी ताका लागून एड्युकेशन डिपार्टमेंटाच्यो जर खंयच्याय शाळांनी जर कंप्लेन आसत GSIDCन केल्ल्यो वा दुसऱ्या शाळांनी तांचेरय एटेंड जावपाक आनी भुरग्यांक कांयच गैरसोय जावपाक जायना म्हणून इमिजिएटली ताचेर रिस्पॉन्ड करपाक ही एड्युकेशन सेक्टराकय एक्सटेंड करतले. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे. मुखेल मायनिंग केशीत आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीक कस्टडीत घेवपाचो SIT मायन्साचो यत्न चालूच आसा. बेकायदेशीर डिले कंडोन आनी मायनिंग लीज थर्ड पार्टीक बेकायदेशीर ट्रान्सफर करपा विशीं खोलायेन चवकशेक ताची कस्टडी जाय म्हूण SITन शुक्रारा पणजे स्पेशल कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. कितेंय विचारूंक गेल्यार खंय दिगंबर कामत आपल्याक याद ना म्हूण वेळ मारून व्हरता. मेन मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर शुक्रारा पणजे स्पेशल कोर्टात सुनावणी जाली. दिगंबर कामतीन मायन्स मिनिस्टर आसतना बेकायदेशीर पद्दतीन 12 वर्सां आदीं सोंपिल्ली लिजार रिन्यू करूंक ते लिजांचो डिले कंडोन केलो म्हूण सरकारी आदवोगाद GD किर्तनेन आर्ग्युमेंट घालो. कांय मायनिंग लिजांची मुजत 1988त सोंपिल्ली आनी लीज होल्डरांनी 2000 सालांत रिन्युवलाक अर्ज घाल्लो. मायन्स सेक्रेटरी आनी बाकीच्या सरकारी उंचेल्या अधिकाऱ्यांनी हरकत घेवन सुद्दां कामतीन डिले कंडोन केलो आनी लीज रिन्यू केलें म्हूण प्रोसिक्युशनाचो दावो. आदलो मायन्स मिनिस्टर दिगंबर कामतीन बेकायदेशीर पद्दतीन मायनिंग लीज थर्ड पार्टी कडेन ट्रान्सफर करपाक दिले. हाका लागून सरकारी तिजोरेक कोट्यांचो फटको बसलो. चवकशे वेळार जाप दितना चडशे वेळार दिगंबर कामत आपल्याक कांय याद ना म्हूण सांगता. खोलायेन चवकशी करपा खातीर SITक ताची कस्टडी जाय म्हूण सरकारी आदवोगातान कोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो. सरकारी आदवोगाताचो आर्ग्युमेंट अजून सोंपूंक ना. कोर्टान 6 डिसेंबराक डेट दिल्या. 16 डिसेंबराक दिगंबर कामती वतीन रिजॉइंडर आर्ग्युमेंट जातलो. मजगतीं प्रफुल्ल हेदे कथीत बेकायदेशीर मायनिंग केशीत दिगंबर कामतीच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सुनावणी 7 डिसेंबराक दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. अक्षय पात्राक मिड डे मील कॉन्ट्रॅक्ट दिवंक गोंयच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांचो विरोध. सुमार 110 ग्रुपांच्या मेंबरांची परवरे शुक्रारा बसका जाली. शिक्षण मंत्र्याचे मिड डे मील सुविधांचेर सारकें लक्ष ना. स्वतंत्र शिक्षण मंत्री आशिल्लो जाल्यार खंय ते जाग्यार पडपाचे म्हूण शिक्षण मंत्री पर्रीकाराचेरूच ग्रुपांचो बाण. अक्षय पात्राक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्यार खंय ग्रुप रस्त्यार देंवतले. सरकारान अक्षय पात्राची फायल मूव केल्ल्यान ग्रुपांचेर कलकल पडला. एज अ एड्युकेशन मिनिस्टर जो कोण मिनिस्टर जाता त्याचे हेजेर बाबा कारभार कसो चल्ला त्या डिपार्टमेंटान अजून अकाउंटंट अपॉइंट केल्लो ना. आमी जेन्ना डायरेक्टरा कडेन वयता डायरेक्टर सांगता आमचे कडेन हे ना अकाउंटंट ना, तुमची बिलां आपूण कसो घालतलो. हेजेर कोणाचें लक्ष आसूंक जाय. एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचे एड्युकेशन मिनिस्टराचें लक्ष आसपाक जाय. जर समज न्हू एकूच एड्युकेशन एकट्या कडेन तर एक खातें आसलेलें न्हू आमकां सेपरेट एड्युकेशन मिनिस्टर मेळ्ळो न्ही आयज आमकां हे तडफडचें पडचें नासलें. कित्याक लक्ष ना हे डिपार्टमेंटाचेर कितें चल्लां तें. आनी मागीर म्हणटा मिड डे मील गोंयच्यो बायलो सारक्यो दिना, कोणाक ते भायले काडटा. आमच्यो गोंयच्यो बायलो पात्र ना. आमचो गोंयचो लोकांचें पोट न्ही भायलो येतलो आनी हांगासर करतलो. तो दिता तेंच आमी शिजोवन दिवची ना. तो कितें भांगर शिजयतलो. आमची क्वॉलिटी आमी करतली. तो भांगर दितलो आनी आमी कितें दितात. 12 वर्सां तेंची भुरगीं हे लोकांची भुरगीं आमची भुरगीं म्हणून समजून आमी दिलें. ते कितें दिलें. कंप्लेनी येयले तुमकां तेजेरूय पडले. 1-2 ग्रुप जाले आसतले फॉल्ट. तोवूय बीन हो ना सती सावित्री आसता तसो तोवूय ना. तेजेरूय ठपको आसा. कर्नाटकान तेणें केल्लें आसा. तेजेरूय ठपको आनी तेजे ते म्हणून ताका भायरूय मारला थोडे. आतां तो गोंयान येता. आमचे गोंयच्या सरकाराक गोंयच्या बायलांचे पडलेले ना. आमचो डिमांड एक तर आमची रेट वाडोवपाक जाय. तो ताका 16 रुपया दिवपाक तयार आसा. आमी जे पळयलां पळय तेजेर पयला तो 16 रुपया जाल्यार आमकां 10 रुपया कित्याक दिना.
वा आमची रेट वाडोवपाक जाय जसो तेणें थंयसर आमच्या एग्रीमेंटान क्लॉज घालपाक जाय जशी रेट्स वाडटा सिलिंडर वाडलो तेन्ना आमची रेटूय बाबा वाडोवंक जाय त्या टायमार ना आमची गोंयच्यो बायलो न्हू कश्योच ओगी रावच्यो ना अक्षय पात्र सपोज हांगा येयलो आमी गोंयकारां कितें आसा ती दाखोवन दितली म्हाका इतकेंच सांगपाक जाय आमच्या ह्या बायलांनी जी पळय स्वताच्या पांयार उबी आसा त्या बायलांनी कितें करपाचें तेंच्यांनी स्वताच्या पांयार उबी रावन तेंचे पांय सामके मोडून घरा कडेन बसयता तांकां हँडिकॅप करता सरकाराक मंजूर आसा अवश्य करचें पण आमचो एकूच असा इरादो की आमी सगळ्यो ज्यो गोंयच्यो बायलो आसा एकवटान उबी रावतली ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जर दिना मिड डे मील कांय हरकत ना बाकीच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दिया आमी हॅप्पी आसा आमी एग्री आसा पण हे अक्षय पात्रान जे भायले लोक आसा तांकां आमी कदापी दिवची ना आमी रस्त्यार येतली आमी न्याय कायदो सगळो हातान घेतली म्हणटा आमकां अक्षय पात्राच्या अंडर सेल्फ ग्रुपांक भायर मारचो ना तेंच्या अंडर आमी सांबाळून घेतले आमी जशी आसा पळय तशीच बाबा काम करता कोणाच्या अंडर आनी कोणाच्या हितून आमी रावपाक तयार ना घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक